कोण 12 वर्साचे ना, कोण 8 वर्साचे ना, कोण 10 वर्साचे ना. एक दिसा घेवन आमी अशें सांगता की फाल्यांच्यान तुमी येवपाचें ना. सो आमकां कितें तें सांगपाचें तें मॅनेजमेंटान आनी कितें क्लियर करपाचें. आमी सेटलमेंटाक रेडी आहा, कितें आमची मागणी आहा तितल्यान आमी रेडी आहा. ते दिवन जर आमकां हें करता सेटलमेंट करता जाल्यार आमी वयता. इवन आमचे PF सुद्दां घालनात ते 10 म्हयने जाल्यार PF आमचे कटींग जाता, एक पे स्लीप येना, काय येना आनी ते मॅनेजमेंट आयज दिता फाल्यां दिता, सेटलमेंट करता. आम्ही आता समीर सराक लागीं केला की तूं आमकां सपोर्ट कर म्हणून. आतां तो फुडें सरला पूण MD जर सपोर्ट दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें, खंय वचपाचें. इतलो स्टाफ जो आसा सगळ्यांक गरज आहा. आतां एका झटक्यान जर 3 दिसान जर तुमी सगळ्यांक जर कामाची काडटा 46 स्टाफाक जाल्यार 46 स्टाफ खंय वयतलो. तुमी आतां वयन दवरून चड वयो धरिना. My MD has told me that 2 months salary will be given to the staff and he will not remove the staff from the hotel. And also he told me, because they are asking, staff is asking me in writing that they will not remove. I told my MD that I cannot give writing, and MD also told me don't give writing because we are not removing them. So as of now, you are not going to remove them. Yes. Alternate option can have. There is no alternate option because these are the words from my MD that they will not report them. When Oyo is taking charge of this hotel? Pardon me? Oyo hotel charge. See, I myself doesn't know that officially I have not got anything from anybody. Only it is in the air that O is taking it. I have not seen any document, frankly speaking.